Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुवामाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत, जेजू देवाचो पूत म्हूण सोतमानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सोबें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर भावार्थ ठेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा. कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां. ज्या मनशा सोबें पूत ना त्या मनशा सोबें जिवीतूय ना. तुमचे सोबें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगोट जाता. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब: सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभवर्तमान परगोट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करतालो.
प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू खंयच्याय एका गांवांत आसतना कोड्यान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धोरणीर उमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हळें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडयेर ताचें कोड नांच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणा दिवंक मोइजेसान फर्मायलां तें दान भेटय. पूण ताची खबर अदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. पूण ताची खबर अदीकूच गाजत वेताली. लूक 5:15. नियाळाक आधार. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दिला. हीं गायोनांतलीं उतरां म्हज्या काळजाक रोमतात आनी देवा म्हज्या रोचणाराक दिनवाशी काळजान उपोट भरतात. अशेंच कितें ह्या कोडकारान केलें हें शुभ वर्तमानान दिसता. जेजून कोडकारा सवे जी वायट नदर लोकांची आसली पेकोवणे वरवीं मोडून उडयता. जेजू आपल्या दयाळपणा आनी पेकोवणे बराबर जेजू लोकांची नदर कोडकारा सवे ओडून हाडटा, मान आनी दर्जो दिता. आमी समाजाचे तेगेर आसलेल्या थंय मिलाग्री विजमितां करूंक न्हय, पूण भरलेल्या हातांनी तांच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावंक. हे परी गरजेचीं पावलां मारल्यार वायटांत, पिडेंत, कश्टांत आसलोलीं भरवशाचीं पावलां मारून हास्त्या मुखामोळार जियेतलीं. जुवांवाचे पयले चिटींत वाचता, देव म्हणल्यार उजवाड, ताचे सवें काळोख ना. आमी काळोख पयसायल्यार ताच्या एकचारान जियोंक शकतल्यो. जेजूच्या अमोलीक रोगतान आमी शुद्ध जाल्या. हें मनांत धरून नवसरलेल्या जिविताक वेग मारून सगळें बरें तें विस्तारूंक आमी पावतलीं. जेजू भशेन बरें विस्तारून निचेव घेवन वावरुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पातकांचें गोड काड आनी आमकां जेजूच्या उजवाडान बरें तेंच करूंक वावरूंक आमकां बरें मोनाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.